Renaissance A5. Burgam boktin somliam, gayon korun yetam, vispas dorun yetam, babamukar yetam. Burgam boktin somliam, gayon korun yetam, vispas dorun yetam, babamukar yetam. Atmian sotan bapa, Bosuk yetam tuka, Atmian sotan bapa, Bosuk yetam tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. बाबा भयणीनो, मनशान जीव आसो पर्यान मनशाची आमी कूड अशें म्हणटा, पूण जेन्ना कुडींतलो जीव गेल्या उपरांत हे मनशाचें मोडें अशें म्हणटा. म्हणटच कुडीक जीव दिवपी हो आत्मो आसो सोर ही कूड आमी म्हणटा, आनी आत्मो कुडींतलो गेलो जाल्यार तें मोडें म्हणटा. आयज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. आपुणूच हें जिवीत, आपुणूच हो आत्मो आमकां दिता म्हणून. दर एके मिसाचे भेटेंत ह्याच जिव्या देवाक आमी हाजीर करता. हीच मिसाचे भेटेंत जेजू आमकां आमंत्रण दिता आनी हे मिसाचे भेटेंतल्यान हो फोड दर एकल्याक आमकां लागूंक तो दिता. तर खऱ्या मोगान, खऱ्या मनान ताचें आमंत्रण स्विकारूंक आनी हो मिसाचो फोड दर एकल्याक आमकां लागूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंतूच आमकां कृपा जोडून घेवया. आत्म्यान स्वतान बापा बसूंक येता तुका. आतांच ही आमी गायन गायलां, पूण कांय पावटी हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना खऱ्या मनान येवंक ना. कांय पावटी आमच्यो चुकी आमी बोगसणें मागूंक ना. ह्या सगल्या पातकां खातीर आयज बोगसणें मागून कोणाक दुखयला जाल्यार, कोणाक उतरांनी आमी तांचें मान उबयलां जाल्यार, कोणाक आमी वायट नदरेन पळयलां जाल्यार ह्या सगल्या पातकांचो उगडास करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पुर्विदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत मागीर सुदांचाक वार मरेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुर्विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीत तुवें नवी केल्याय. सर खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोय पासान राख. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आख्खे जुडियांत, गालिल्यांत आनी समारियांत
पवित्र सभा संवस्थांची येताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणीन बरोवन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिड्यांत पावतलो बोगताशी पावलो. थंय ताका एनेयस नांवाचो एक आकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनेयस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें भिशण सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिड्यांत आनी शाराना रावताल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं बावार दवरून सोम्याशी परतलीं. जोपा नगरांत ताबिता नांवाची एक भोगतीन आसली. आदल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणें तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडा जोपांत लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीन दोगान मनशांक तांच्यांनी पाठयलें, अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच तांकां ताणें उसल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगळे विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोक्षणां, आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्लीं ती ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ली कुडी वाटेन परतून ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जापाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावार दवरलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब सर्वेस्पराक सोय. सोबेमाजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार ताच्या भोगताचें मरण भोव मोलादीक. जबाब सर्वेस्पराक सोय. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. तुजे सारकेली तुवें सांखळ्यो तोडून तुवें तोडून उडयल्यात. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गार Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora, zoi, sorvespora, zoi, sorvespora. Jesus, zasných žin dýtajku. Amka
ताच्या आत्म्यान बोल. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora, zoi, sorvespora, zoi, sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणे तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपल्या शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच अस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार आत्मोकी जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालें. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमीय वचोंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी स्वत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणीनो, कसलोय आमचो सुवाळो आसलो जाल्यार, ओकेजन आसलें जाल्यार आमी आमंत्रण, इन्विटेशन पाठयता. आनी हें इन्विटेशन आमकां मेळटच आमी ताचें केन्ना हो सुवाळो, खंयच्या वेळार आनी हें पळोवन घेता आनी जाणविकाय घेतल्या उपरांत आमी एक वेंचणी करता, चॉयस. आमी वेतल्या वो ना. आनी वेतल्या जाल्यार ही तयारी आमची सुरू जाता. आमी खंयच्या दिसा वेतल्या, कशें वेतल्या, कितें न्हेसतल्या. आनी असलो ओकेजन जाल्यार जायत घडये बर्थडे वो काजराचो वेताळां एक दानूय आमी थोडे फावटी व्हरता, गिफ्ट, समथींग वी गीव. म्हणटच हें आख्खें पळय जाल्यार एक इन्विटेशन आसा, एक चॉयस आमी करता आनी आमी कितें तरी दिता. वी आर गिवींग. दॅट्स इन्विटेशन, दॅट्स अ चॉयस एंड दॅट्स गिवींग. जेन्ना जेजू आमकां मिसाक वो मिसाचे भेटेक आमंत्रण दिता तेन्नाय आमी असलो एक चॉयस करता, आमी वेतल्या वो ना. आनी तितून जेजू आपणाचेच कूड आनी रगत आमकां दिता. ही गिव्स हिमसेल्फ. आनी तातूंतच तो आमकां मोक्षणेय पाठयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, पोरचेक जेन्ना तो तांचे लागीं उलयतालो तेन्ना ताणें तांकां आमंत्रण दिल्लें. आनी ताची शिकवण इतली जोड लागली थोड्यांक की थोडे परत गेले. आनी तेन्ना जेजू आसलोल्यांक थंय 12 जाणांक म्हणटा, तुमी वेतात, तुमी वचूंक सोदतात? आनी पेद्रूचो जबाब कितें? सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. पेद्रू चॉयस करता जेजू पासत. ही मेक्स अ चॉयस, अ डेफिनेट चॉयस. आनी तो जेजू फाटल्यान वेता, जेजूची शिकवण मानून घेता, ती खर म्हूण तेरूय वळखता, जेजू फाटल्यान वेता. आनी आमी जाणा पेद्रूनय जेजू पासत आपल्याच जिवाची साक्षी दिली.
बाबडीनो हीच शिकवणेन जेजूची दर इज समथींग गिवींग एंड फॉरगिवींग, दिवप आनी बोगसणें मागून घेवप आनी बोगसणें दिवप हेंवूय आसा. म्हणटच आयज शिशू वर्तमान आमकां ह्यो 3 घडण्यो एके भाशेन उगडास करता. जेजू आमकां आमंत्रण दिता, तेचें इन्विटेशन, तेचो चॉयस, ही वेंचणी आमचेर दवरलेली आसा. जेजू खातीर हय म्हणप वो ना म्हणप. आनी तिसरें, आमी तर हय म्हटलां जाल्यार आमी हें दान दिवप. जे भाशेन आमी दान व्हरता हें दान दिवप. वी आर गिवींग द सेम जेजस टू अदर्स. आनी होच जेजू दुसऱ्याक दिता आमी आनी बोगसणें दुसऱ्याक दिता. म्हणटच आयज हेंच मोन दर एकल्याक आमकां मागुया. जायतीं जाणां आयजूय जेजूक सोडून दिता. होच जेजू दर एकल्याक आमकां प्रश्न करता, तुमी वचूंक सोदतात? आमचो काळजांतलो जबाब जेजूक दिवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो स्वरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक म्हज्या बाबा बडिलो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काडे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासचा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलपारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. तूं सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. त्रिस्परीचे वळ जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बावळताचो घट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी तुजें मरण समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेज सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बगेन दोन दुतान सर्व काडून तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सामकें दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवंक. ही देवाची शेळी, असो जेजू आमकां आत्मो आनी जिवीत दिता. असो जेजू ह्या वेळार ह्या जेवणाक आमकां आमंत्रण दिता. ताका आमी घेता ती सुभागी.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. बापा, तांचे पासत हांव मागणें करतां. तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसारान विस्वास दवरचे खातीर ती आमचे सवें एक जावं म्हणटा स्वामी सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरीत सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायनाचो अंक F21. आयकल्ल्या उतराच्या हुस्वारान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर